काम जे नूतनीकरणाचें काम जे आयज करून घेतलें आसा ते सगळ्यांनी तुमच्या सहकार्यामुळे तुमच्या सपोर्टामुळे तुमच्या आशिर्वादामुळे हे काम जाल्लें आसा। स्थानिक देवूळ आसा सो त्याचें काम आनी 15 दिसान सादारण आमचो तो प्रोसेस चालू आसा। कित्याक मदींचे कांयशे 3 म्हयने आमकां खुबसो 7-8 म्हयने आमकां खुबसो उशीर जालो कित्याक आमकां सरकार आनी आमकां जे सरकारी मार्फत आमकां जो चीफ ऑफिसर दिल्लो आसा आनी एक आमकां फंड आसता तो आमकां वेवस्थीत येवंक नासलो। शेवटी कांयसो काय जायना पूण आतां आमचो ऑलरेडी चीफ ऑफिसर आमचो चेंज जालो आसा आनी ह्या बांदीचो आमकां जो फंड आसा तो आमकां थोडो आयिल्लो आसा। सो आनी 15 ते 20 दिसान ते आमचे शांतादुर्गा देवळाचें आसा ते आमी तुमकां म्हणजे फावंडेशन स्टोन आमी ते काम ते प्रोसेस चालू करतले। विकास कामां म्हणटाना गोंयांत आमदार म्हणा जिल्हा परिषद म्हणा पंचायत अशा विविध मार्गांच्यान हळूहळू कामां विकास कामांक हळूहळू गती मेळटा। तुमच्या कडेन अडोळपाल गांवांत 2 लायनी तुमकां लागतात, एक ILPL आनी दुसरी सेजा गोवा। हेंच्यांनी पण म्हाका दिसता बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन आपली थोडेशें योगदान ह्या गांवांत सुदारणा जावची किंवा तांकां तेंची जी मागण्यो आसा ती मागण्यो पूर्ण करपाक प्रयत्न ह्या दोनूय वेवस्था कंपनीन थोडोसो केल्लो आसा। एका कंपनीन तुमच्या कडेन हांगा डिस्पेन्सरी उगडली, भुरग्यां खातीर बस सुरू केली, थोड्यांची गाडयो चलता प्रायवेट लोकांक म्हणजे भुरग्यांक थंय वचपाची अशें तेंच्यांनी पण थोडी हेल्प केल्ली आसा। आयज ते मोठे संकट आमच्या गोंयांत जे खाणबंदीचे जे सगळ्यांकूच लागता संबंद करतात, पण आयज अशें आसा हें संकट कोसळ्ळ्या उपरांत हे सगळे मार्ग बंद जावपाची शक्यता आसा। फुडें भवितव्य काय प्लान कितें ही विकास कामाक एक मार्ग जपून बंद जाता कितें असो आमकां प्रश्न पडो शकता।